गोवा डेअरीचो चेअरमॅन राजेश फळदेसायान दूधकारांच्या मागण्यांचो विचार करपाचे लेखी उतर दिला। ताका लागून आंदोलन सध्या स्थगीत। मात खावड रुपयान सुद्धा वाडयल्यार खंय धरणे परत। जी आमी कॅटल फीड रेटीचेर आमचो डिमांड आशिल्लो जी 2.5 रुपया देवय म्हणून मागिल्ली ते आमकां चेअरमॅनान आतां हे लेटर दिल्लें आसा। त्या लेटराक ताणें नमूद केला की फाल्यां आपूण बोर्डाची मिटींग आपयता सकाळीं आनी 2.5 रुपयाचो तुमचो डिमांड आसा तो आपूण कितें तरी असो म्हणजे जो कितें सामको वडोवन न्ही पूण कितें तरी ताजें आमचें डिस्कशन करून कितें तरी ताजें सोल्युशन हाडटा आनी कॅटल फीड रेट देंवयता हें ताणें आमकां इन रायटींग दिल्लें आसा। आनी बाकीचे जे आमचे डिमांड आशिल्ले जी इन्क्वायरी आमी जी चालू करपाक लायिल्ली आसा त्या इन्क्वायरीचे RCS आमचो एक्शन घेतलो। दुसरो आमचो न्यूट्रिशन कमिटी ती ताणें आमकां सगळे बाकीचे जे डिमांड आसा ते करया म्हणून सांगला। जर तर जी कॅटल फिडाची रेट जी आमी 2.5 रुपया मागल्या ती फाल्यां तर तांणी कमी रेट केली 1 रुपया केलो or रुपया सकयल केली जाल्यार आमकां परत हांगा स्ट्रायका बसचें पडटलें। दूधकारांचे वासपुशेक शुक्रारा काँग्रेसवाले पावले। आमदार रवी नाईक, प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार, आलेक्स रेजिनाल्ड आशिल्लो। चेअरमॅन आनी दूधकारांचे बसकेत काँग्रेसीची मध्यस्थी। आता येऊन त्याने कन्सिडर करची केला आणि फाल्यां सकाळी त्याने मिटींग अर्जंट मिटींग आपयल्या आणि ते जे डायरेक्टर आसा ते डायरेक्टरान कन्विन्स करून तेंगे ते रेट जी आसा ती फाल्यां देवपाची। जेन्ना आयज ती फायद्यान वचपाक लागली तेन्ना हो तांचो अधिकार। ते कितें म्हणटा आमी जेन्ना लुकसाण आशिल्लें तेन्ना आमी लुकसाण भरपाई आमी केली। आमी ती पेंट 2.5 रुपया वाड केल्यान आमी थंड रावन रेगुलर कांयच कंप्लेन केली ना। हो प्लांटाचो कॅटल फीड प्लांटाचो गव्हर्मेंटान सबसिडायज केलो आहा। सेंट्रल गव्हर्मेंटान फंड्स दिलो आहाय टू द ट्यून ऑफ 70 crores। The plant costed 75 crores, not even less than 5 crores, 70 crores and something. तेगेले 2% तेको contribution ना। कोणा गेले दूध डेअरीचे ते सोसायटी दिलो। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।